दांडो सांग्यार पेप्सी फॅक्टरी कडल्यान रस्त्या कुशीच्या टेलिफोन वायरीच्या खांब्याक चारचाकीन वेगान धपको दिलो. हो खांबो रस्त्यार पडलो, पूण चारचाकी चालकान 10 मीटर अंतरार हो खांबो वोडून व्हेलो. सुरक्षा रक्षकाक विचारल्यार सुरक्षा रक्षक सांगता गाडी वेगान आशिल्ली आणि नंबर प्लेट पळोवपाक मेळ्ळो ना. अभी जो पोल जो है पोल वो पोल कौन उड़ाया? रात को तुम ड्यूटी में है था, गाड़ी का नंबर मेरे को मांगता है. मतलब मेरी गाड़ी से नहीं हुआ, लेकिन तुम नहीं आए ना इधर. नहीं मैं बताता हूँ. हाँ बोल, कौन सा गाड़ी में उड़ाया वो? नहीं मैं बताता हूँ. हम लोग इधर रात को बैठा था और उधर एक 4 व्हीलर उसको धक्का मारा, वो आवाज़ डाउन हुआ, हम लोग बाहर निकल के गए तुरंत. वो फिर गाड़ी घुमा के साइड दिया, तो इधर से पता नंबर तो मालूम करता नहीं है. हाँ तो उधर तुम नहीं पहुँचा? इधर तुमने गाड़ी उधर से गया? हाँ गाड़ी सांगे साइड सांगे से इधर नहीं आया. इधर नहीं आया तो उधर गाड़ी गया, तो अब इधर से पता नंबर तो मेरे को दिखा नहीं. फिर हम लोग वहाँ पोल तक गए तो वो पूरा गिरा था, गाड़ी का पार्ट भी उधर, उसका टुकड़ा बॉडी का वो भी कुछ पड़ा था उधर. अभी कुछ नहीं उधर. अभी कितने उधर? नहीं अभी कुछ नहीं तो होगा. तुमने पुलिस को फोन करना कंपनी का. अभी हम तुम्हारे पर डाल रहे हैं, तुम्हारे गाड़ी में उड़ाया. 4 व्हीलर नहीं उड़ा सकते वो. 5-6 मीटर वो इतना बड़ा पोल वो लेके नहीं आ सकता. लेकिन पात्रा हम लोग जो तुमने पुलिस को इन्फॉर्म करना. रात को पुलिस नहीं था इधर? नहीं उस समय नहीं था. उसमें नहीं था. नहीं. कितना बजे को हुआ वो? करीब पता नहीं 4-4:30 बजे का. 4 बजे. तो पुलिस नहीं था. नहीं. बरं भावानो, हे म्हणताय पुलिस दवरता हांगा. तेन्ना हांव पीआयको मागता ताबडतोब ही जी गाडी आसा तेजी एक्शन घेवपाक. अशा अपघातांत दोष दिवप कोणा असो प्रश्न आरजीचो सांग्या वयलो अध्यक्ष गिल्बर्ट फेर्नांडीस हाणें उपरासला. ह्या पेप्सी फॅक्टरी कडल्या रस्त्यार पुलिसांनी लक्ष दिवन कडक सुरक्षा रक्षक दवरचो अशेंय ताचें म्हणणें. वतून फाटल्या खांबो पळोवपाक शकता टेलिफोनाचो. तो ऑलमोस्ट 10 मीटर हो रस्त्यार मदें आसलेलो. सकाळी हांवें तो काडला, हांवें रोखडो पुलिसांक फोन मारून पुलिसांक आपयलो. सो हो खांबो मदें जाल्लो. आतां ताका ब्लेम कोणाक करपाचें? हिंगा व्हडली व्हडली कंटेनर येता, बारीक नेरो रोड, पेप्सी फॅक्टरी चलता, फिशरी फॅक्टरी चलता, आनी हो रोड कॅपेबल ना. हे व्हडले ट्रॉलर पळय ते व्हडले 10-15 टायरां पळय ते व्हेहिकल व्हरता, हो रोड सक्षम ना. आनी तेजे दुश्परिणाम हे तुमी पळोवपाक शकता हे खांबे अशे. आनी हो खांबो फाल्यां कोणाचेर पडलेलो आनी तितले लोक उबे आसता. हे मेन जंक्शन धांडेरयलें. हो कोणाचेर पडपाक शकता, कोणूय मरपाक शकता, कोणाक कितें डॅमेज जावपाक शकतलें. इवन सेक्युरिटी आमी विचारलें तो म्हणटा आमचे गाडी न्ही, आमचे गाडी तर गाडी कोणाली, रातची गाडी कोणागे येता इतल्यो व्हडल्यो. सो हेजे प्रशासनान प्लीज लक्ष दिवपाचें आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट गरज आसा हेंचेर लक्ष दिवपाक. एका वटेन दिसान दीस अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा जाल्यार दुसरे वटेन लोक वाहनां कशीं चलयतात तें दिसून येता. अशा घडणुकांचेर पुलिसांनी दुर्लक्ष करचें न्ही. प्रशासनान आनी पुलिसांनी कडक कारवाई करची. हांव आसा दांडो सांगे ह्या भागांत आनी हांगा आयज सकाळी 4 ते 4:30 भितर ही घटना घडली. हांगा एक तो पयलींचे ओल्ड टेलिफोन जे लँडलायन आसा तेजो खांबे आसलेले एकमेकाक बांदून आसलेले. त्या खंय तरी जे ट्रक येतात हे रस्त्यार, जे फॅक्टरी हांगा पेप्सी जावं या फिशरीज ती फॅक्टरी आसा ते व्हडले व्हडले कंटेनर येतात. ते कंटेनराक खंय तरी लागून जे खांबे आसलेले ते पळोवंक शकतात तुमी. तेंचे जे खंय पडलेले आसात ते एक 10 मीटर अशे हे अंतराचेर ते पडलेले आसा. आनी हांगा एक खंय तरी निश्काळजीपणा दिसता, कारण हो जो नॅरो रोड आसा हो इंडस्ट्रियल रोड नासून एक विलेज रोड आसा आनी थंयच्यान हे व्हडले व्हडले जे कंटेनर आसात ते हांगच्यान क्रॉस जातात. आनी हे जो खांबे जे पडलेले ते जाग्यार जे सांग्या वयल्यान सावड्डे वचपाचे जे पॅसेंजर आसा बसीचे तेय उबे रावता. आनी ही घटना सपोज जेन्ना पॅसेंजर आसलेली तेन्ना घडलेली, खंय तरी जिवीत हानी जावपाची शक्यता आसलेली. आनी हे खांबे जे आसा ते खंय तरी पोलिसांनी या जे प्रशासन आसा तेणी काडपाक जाय आसलेले, पूण तशें कांय जालें ना. हे जे खांबे आसा ते हांगचे स्थानीक जे लोक आसा तेणी येवन हे काडून सायडीन दवरले आसा. अजून सुद्दां तुमी पळोवंक शकतात. आतां 12 जायत येयल्या तरी सुद्दां ते खांबे थंयच आसा, तेजे कोणाचेर लक्ष ना. हेजेर एक प्रशासनाची तशेंच बाकीचे जे रिस्पॉन्सिबल लोक आसा तेंचे हांगा खंय तरी निश्काळजीपणा दिसून येता. गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर.